तुका जाय ते घडीक तुका कितें जाय तें जावं येता सगळ्याकीन पाड हो संवसारांत ताची तुका आजून खबर ना. वेचशीक पूत चिंतालो आपल्याक कितें जाय तें आपूण जाणो म्हूण. म्हाका म्हज्या हेदेरीपणाचो वांटो जाय, म्हाका भायर वचून जाय तें करून म्हजें जिवीत म्हाका सारूंक जाय. आनी ताच्या बापायन ताका तें दिलें. म्हाका सोदून चवचप दिसता ताका तें दिलें म्हूण बास ना. तो जावन आसलो तो भायर वचून तें ओगडायतलो आपल्या जिविताचो गोंडोल कोत्ता म्हूण. तोरी ताणें केलें. कित्याक केन्नाय आमकां कितें नाका तें गोमता आमचे लागीं तें आसतोच. तुमी कांय जाणां आंकवारां काजार जावंक आशेता घडयेक तूं वायट मनशा लागीं काजार जाची प्रितीच्या तुका दूख केन्नाच भोगोंक ना. तूं चिंता एकसुरे रावप वायट म्हूण तें वायट न्हय. वायट मनशा लागीं काजार जावप तें वायट, तें ती वायट. तर हांव तुका आयज अशींच विचारता, जें कितें तूं चिंता आयज तुका जाय म्हूण तें तुका मेवो ना तर. तूं आजुनूय देवाचो तितलोच मोग करपी? पळय हांव चिंता आमी एक पुरायेन सोजमोंक पावना तें देव आमचे पासत कितें कोत्तलो त्या पासत आमकां तो जाय. जेन्ना खरेपणी आमी खरेंच देवाक तो कोण तो हाका लागून सोदूंक जाय. तुज्या जिवितांत तुका तें मेवचें ना म्हूण कितली भिरांत आसा. आनी मेलो ना तर तुज्यान खोशी जावं येता, तुज्यान दुसऱ्या लोकांक आशिर्वाद जावं येता, तुज्यान आजुनूय खरो क्रिस्तांव जावं येता, आनी तुज्यान तितलोच देवाचो मोग करूं येता. परवा ना तो कितें करूंक सोदता वो तूं खंय आसा तें आमच्यान तें करूं येता. आमेन. बरें आसा. दुसरी भिरांत जी जायत्याच लोकांक फुडो करची पडटा ती आसा नापास जावपाची भिरांत, जी खरेपणी अपूर्णतायेची भिरांत. आतां ज्या लोकांक अदीक पूर्णतायेचो चरित्र आसा तांकां ह्या विशीं खरो प्रश्न आसा. पूण उणें जावन ओगले त्या विशीं आमकां सगल्यांक प्रश्न आसा. तर खुबश्या कारणांक लागून लोक असोच आमकां नापास जावंक निर्मूंक ना, जेरूल ना. तरी नापास जावप एक भाग जिविताचो. म्हाका दिसता आमकां येस मेळपाच्या ताकतीन नापास जातात. आमी हें जाणो जावंक सोदता तर पयले सुवातेर कोणूच तोजवीज करची बंद केल्या शिवाय नापास जायना. ही एक वस्त आसा जी तुजेर नापास जावचो तोक्तो लायता जे मेरेन तूं परत तोजवीज कोत्ता. उठोंक आनी मुखार वचोंक प्रमाण एक मनीस 7 पावटी खाला पडोन वयर सोदता. तुज्यान हांगा सकयल उडोवं येता पूण म्हाका भायर उडोवंक जायना. आमेन. सर म्हाका आनीक दुसरी गोवायकी ना तर ही आसा, अजून हांगा आसा. आमेन. नापासाची सोजमोनी न्हय पाटी आसा म्हूण. केन्नाय अपेश जावन आमी ओदीक शिकतात येशवंत जावच्या परस. आनी अपेश न्हय जर तांतल्यान तूं कितें शिकोंक सोदल्यार आनी परत चूक आदारिना तर. माते 14 आमी एक उदाहरण पळयतात. जेजू उदकार चलोन शिसा सोशेर येता तो त्या वड्यान 12 शीस आसले. फकत एकल्यानच हिंमत घेतली भायर उदकाल पावल मारूंक आनी तोवूय थोड्याच वेळान भियेलो आनी बुडोंक लागलो. वय जेजून त्या 12 दादल्यांक कुशीन उडोवन म्हणोंक ना म्हज्यान तुमच्या वांगडा वावरूंक जायना, तुमी एक बँकाचो जोमो. देवाक आर्गा तो आमच्या वांगडा वावुरता. तरी पूण म्हाका हें म्हणोंक जाय, म्हाका दिसता हें कारण जरी पेद्रूच्या चरित्रान 7 प्रश्न आसले तांतलो एक भिरांत. हांव सत मानता की एक कारण देवान पेद्रूक उजार करूंक ह्या परी एक अजाप दिसता तुवें चिंतूंक की पेद्रू जेजू नेगार गेलो आनी क्रिस्ताक 3 पावटी नाकारलो आनी तोरूय तो जालो मुखेली शीस. आनी म्हाका दिसता एक कारण देवाक पेद्रूक सांगाता वावरूंक ते जोरी पेद्रूक भिरांत आसली तो वड्यांतलो तोरी भायर सरलो. कांय लोक हे पासून करचो ना, ती केदींच कितेंच करची ना, ती इतली भियेतात आपूण अपेस जायत म्हूण तो ती कोसवीत पासून करिना. लोक म्हणटा कांट्यालाची शिरवीस आनी कांट्यालाचें वागप आनी ती आपली आदलींच कांटालो हाडपी इश्ट दवरतात. तेच पोरणे. वय देवा मुखार सोजमोना म्हाका कितें ताजें आनी नवें जाय.
आमी हे परी कित्याक कोत्ता कित्याक तेंच आसतोच आमकां सुरक्षीत दिसता आनी तोरी एक बाग आसा जी ताचे विरुद्ध वेता. तुजे भितर एक बाग आसा जो पोब मारता त्या वोड्यांतलो भायर सरोंक, पूण तेन्ना देंवचार म्हणटा पूण तूं बुडल्यार कितें. हांवें उदीक बरें 100 पावतीक तें केल्यार आनी न्हय अशेंच रावप. बदलप दिसना ती वस्त ओदीक भिरांतीची. आमेन. अपेसांची भिरांत घेनाका. तिसरी जाची आमी फुडो करची ती भिरांतीचो आनी फावो तितलो तोकोच घेना त्या विशीं. ताणें खरेंच आमच्या मिनिस्ट्रीची तपासणी केली. आतां म्हाका उगडासना सगळे प्रश्न कसले आसले ते पूण आमी जाणो जावंक सोदतात तांकां कसली शिकवण चोडशी लोकांक जाय कशी दिसता ती. आनी तूं जाणो सगल्याकीन जाबाब कितें तो आमकां जाणो जावंक जाय. देवा पासत आमी केन्ना फावो तितलें कोत्ता देवाक. वो ल्हान वाक्य केन्ना तरी तुज्या मनांत आयला, देवा हांवें कितें कोच्चें, हांवें कितें कोच्चें, हांवें कितें कोच्चें, तुका कितें जाय हांवें केल्लें, तुका कितें जाय हांवें केलें, कितें जाय हांवें केल्लें. आनी देवाक तुवें कितें केल्लें जाय तें आनी तुजो न्हय सोत मांदप एक निश्किर्य वस्त न्हय. खरेपणी देवाक मांदप एक आरोगी वस्त. पूण तूं आत्मीकतायेन आरोगी आनी न्हय सगल्याक भोंवन सगल्याकूच गोंडोल करूंक, कित्याक तूं पळय कितें कोत्ताय तातूंत देवच ना. तुजी कुडीन तें करूंक म्हणजे कितें म्हणजे तूं तोजवीत कोत्ता करूंक जें फकत देवाचान करूंक येता आनी ताणें फकत पाटी सोरोन पळोवंक जाय. तूं परत आनी परत आनी परत आनी परत आनी परत कसलो गोंडोल करता तें आनी तुका शेकी तें करूंक जाय सर. मजान हें करीन हेजो आमी देवाशी वेता आमी कितली मूर्ख. ओ देवा 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 मजान हें करीन हेजो मजान हें करीन हेजो. आनी तो नकलो तें ताका सांगलेल्या पोरी आमी आमकां सांगोंक प्रयत्न केला 5 मिलियन पावटी. हांवें तुका कितें केल्लें जाय देवा म्हाका मातशें सांग. हांवें सगलें केलें. नकलो कितें करचें तें म्हाका दिसता फकत मागणें करूंक जाय. आमी ओबीदीन आसत न्हय. एक दीस म्हजें चावल्यांनी जमनीर पडलीं सोरपटून आनी हांवें म्हटलें हेंच तें देवा हांवें सोडलें म्हज्यान आनीक जायना. आनी तुजो न्हय पळयत तें म्हाका परत कितें म्हटलें खरेंच. हांवें तें आयकलें चिंतलें वय तुवें उमेदीन बरोंक जाय. आनी म्हज्या काळजांनी आयलें बरें होच वेळ म्हाका वावरूंक मेवता. थोडे पावटी जेन्ना तूं फावो तितलें तोकलां की तूं तुजे कुडीचो वस्तू सोदता. इश्टा हांव खूब तोकोस घेतालीं. हांव तोजवीत करी देवाक बदलूंक हांव तोजवीत करी ताका बदलूंक न्ही तो बदलूंक नासलो आनी त्यो म्हाका आदार दिनासलो आनी हें म्हाका आवडोंक नासलें. त्यो म्हाका बदल म्हूण सांगूंक लागलें. म्हाका जाय आसलें ताणें आपलें दान मन देवाचेर घालूंक. चलात आयज घरांत कोण आसा. ओ म्हजे माय म्हाका त्या दिसांचो उगडास आसा आनी हांव जाणा तुमी कांय जाणां त्या दिसांचे दोशेर आसात. म्हजो व्हडलो चेडो डेवीड म्हज्या भाशेन आसलो आनी आमच्यान एका रुमान 2 सेकंड पासून रावंक जायनासलें. आनी कित्याक तें म्हाका थावें जावंक ना म्हजें आनी ताचें बरें चोनो नासलें. कित्याक म्हाका आजुनूय म्हजी आवड नासली तर म्हाका ताची कशी आवड आसपाची जेन्ना तो म्हजे भाशेन आसलो. म्हजे भाशेन हालो हांव कोणा लागीं उलयता कोण पूण ह्या घरान आसा. आतां म्हाका उगडास आयलो थोडे निराशीपण जें म्हाका थावें जालें. तोजवीत करून देवाक बदलूंक तोजवीत करून म्हाका बदलूंक म्हाका म्हज्या शेजाऱ्यांचें पडोंक नासलें. म्हाका वेल मेवतच हांव ताचेर रावतलें. चलात ह्या वेळेर तुमी सगळीं तुमच्या जिवितांत कोणाचेर वावुरतात. वय चिंत पयला. देव तुका तें करूंक दिवचो ना कित्याक ताका जाय तुजेर वावरूंक.
आणि तितलेंच न्हय, कांय लोकांक ताणें तुज्या जिवितांत घातल्यात सँड पेपर कशे. आचे वयर आमी आनीकूय उलोवप करचें ह्या सुमारान आनीक एका आनंदीत निरोपान. एक वस्त आमी सोदूंक जाय ती सगळें मेजूंक सोदपाचें. हांवें कितलो वेल मागणें केलें, कितलें वाचलें. हांवें फावो तितलें केलां. सकाळीं पास्टरान म्हाका विचारलें, जोरा काल रात्री लोकां मदें खुशाल आसलीं. हांवें म्हणलें वय. हांवें खूब काल आदीं सोडून दिलें म्हज्या जोमातीन लोकांक मेजून आनी पिशी जातालीं. तूं जाणय कित्याक म्हाका दिसलें म्हजो येस कितलो लोक थंय येता हाचेर आतापलेलो आसा. आनी म्हाका उगडास आसा जेन्ना तूं जाणय फकत 70 आनी 5 मनशाक एक रूम आसोंक म्हाका एक व्हड येस मेळलो चे दिसो. तूं जाणय मुखेली मुद्दो हो, जोर आमी ताचेर आतापतात जाल्यार पुरो केदींच पुरो जावचें ना, केदींच पुरो न्हय. आसा तितलें पुरो. कित्याक जेन्ना पासून तूं हे दोशेर आसता देंवच जागृत आसतलो म्हणटलो बरें हें ना तर आतां तुज्यान खोशी जायनाचो. तुमी कांय जाणां सोद्याक तूं चिंतूक ना तितलो दुडवांचो येस मेळला तितलो जिवीतभर मेळपाचो न्हय आनी तोरी तूं दादोशी ना. तुवें चिंतूक नासलें तितलें व्हडलें घर आसा, तुजें घर श्यामाय परस, तुज्या शापाय परस, तुज्या पोंटी माय परस, तुजें माय परस व्हडलें आसा. आतां तुका ताच्या परस व्हडलें जाय. हांव रुमाच्या दुसऱ्या बाजूक पडली, हांव हांगा वयतलीं. आतां तुका आनीक मेत्रें जाय गुणगुणूंक आनी पिरगोवंक जेन्ना तुका तें साफ करूंक जाय. जेन्ना तूं वस्तू मेजता आनी तुजो येस पोलेता दुसऱ्या बरोबर आनी हे मिनिस्ट्रीनूय घडटा. हांवें प्रवचनकार देखल्यात जे स्पर्ध्यान आसात पळोवंक कोणाची इगोर्ज व्हडली ती. म्हणजे आमी सेंट लुईसाच्या भितरल्या शहरान गेली इगोर्ज सुरू करूंक. सगळ्याकीन गरीब वायट शेजारी आमकां मेवता ते आनी इगोर्जो आमचेर चावलो. आमकां गरज ना व्हडांतली एक मिनिस्ट्री हांगा येवन आमचे लोकांक ओडून व्हरोंक. ती आसा इग्रोज. म्हणजे जर आमी पातक्या वयर झगडटलीं आमकां एक प्रश्न उबो जाता. आनी उपरांत चिंतचो रे बाबडे पातक्यांचे. ओ वय म्हाका उगडास आसा हांव मेजताली कितलीं वरां हांव मागणें कोत्ता ती. आनी एक प्रवचन दिवपी आमचे इगोर्जेंत आयले आनी तेणी सांगलें कितें दिसाक 4 वरां 5 ते 9 मागणें कोत्ता म्हूण. आनी अशें दिसो खरेंच तिका देवाची शक्ती आसा म्हूण तिच्या जिवितान. हांवें तशें कोत्तेली म्हटलें. आमकां दिसता जर आमकां कळत आनी कोण कितें कोत्ता तें आनी आमी तशें केल्यार तांचे लागीं आसा तें आमकां मेवतलें म्हूण. आनी तूं जाणय हातून थोडें सतूय आसा. तूं जाणय एलायजा तत्व जो तुका महान दादलो अवस्तरी जावंक जाय कोणूय एड्यांचो पाटलाव करीत भोंव नाका. सो तुका सारको मनीस जावंक जाय जाल्यार सारकें न्हय त्या मनशा वांगडा भोंव नाका. आमचे भोंवतणी आसल्याचो परिणाम आमचेर पडटा. पूण देवाक कोण एकल्याक कितें देणें दिलां तर हाची सुचमणी न्हय ताणें तुका तें दिवचें म्हूण. म्हजी धूव 50 पावंड देंवली आनी आनीक एक अस्तुरी जी म्हाका काम कोत्ता ती 60 पावंड देंवली. आनी कोणें तें आयकतच पयली वस्त ती म्हणटा तुवें कितें केलें. आनी लोकांक ही सजमणी मेळना की ताणें देवाशी वचोन आपली स्वताची येवजण मानपाक जाय. तिका मागलेली 4 पावटी मागणें करूंक म्हाका मागूंक ना. पूण हांवें तोचवीत केलें तें करूंक हांव म्हजें गोड्याल आनी बायबल एक रुमान घेवन गेली. म्हज्या कुटुंबाक व्हडलो प्रचार केलो. आयज थान दर सकाळीं 5 ते 9 हांव मागण्याच्या रुमांत आसतली. म्हणजे म्हजे देवदूताचे पाकटे पाटीचेर फुटोंक लागले. थंयचो सुमार 5 मिनीट हांवें मागणें केलें आनी जितलें सगळें केल्या उपरांत परत 3 पावटी केलें. आनी मागीर म्हाका पवित्र जॅम पडली. तुमी कितलीं जाणां पवित्र जॅम म्हणजे कितें तें जाणप. वय हांव म्हज्या कुटुंबाक सांगपाची न्हय हांवें थंय वचोन न्हिदली म्हूण. बरें देव तें करूंक म्हाका आदार दिवपी न्हय. होच अनुभव म्हाका मेळ्ळो जेन्ना वर्स हांवें बायबल वाचूंक तोजवीत केली म्हाका तें करूंक बरें म्हूण. पूण
पूण हांव अशी तूं जाणय हांव शिकोवपी आनी हांव कितें वाचूंक सुरू कोत्ता आनी रोखडीच सगलो बायबल सोदूंक लागता आनी सगलें सोदीत आसता आनी म्हाका कठीण लागता सुरू करूंक उत्पत्तींतल्यान म्हणजे हांव लेवी शास्त्रांत पावता हांव जाणो देवाक म्हाका कारण आसलें म्हूण म्हणजे म्हज्यान फकत इतलेंच उत्पत्र करूं येता आनी देव म्हाका वखता तो जाणा हांव कशें वागता तें आनी हांव उर्मोटी जावंक सोदिना म्हाका दिसता येवजोन थारायल्यार बरें म्हूण पूण हांव तुमकां सांगूंक तोसवीत कोत्ता की जेन्ना तूं आनी कोणाची येवजण घेवंक तोसवीत कोत्ता चिंतून ताची येवजण तुवें केल्या ताचे कडेन आसा तें तुका मेवतलें हें चोलपाक नाकारान देवाक जाय तुवें ताचेशी वचोंक तुज्या जिविताक ताणें दवरल्या तें येवजण घेवंक आनी साबार वाटांनी वचोंक तोसवीत कोत्ता हांव क्रिस्तांव कशें आमेन सगळे मेजप बंद कर हांव कितली बरी आसा हांव कितल्यो चुकी केल्यात तूं जाणा डेविडान इस्रायलांची लोक गिनती केल्या पळोवंक ताचे लागली कितले मनीस आसले ते कारण ताका फुड्या झुजाक वचोंक जाय आसलो आनी देवाक एक धाम सोडलो ताका अपमान जालो कारण दावीद आपले फौज मेजतालो पळोवंक शक्ती आपल्याक झुजूंक वचोंक देवाक जाय आसलें ताणें जाणो जावंक तुका फावो तें मेवला कित्याक तुवें म्हाका अपमान आयलो आनी देवाक जाय तुवें जाणो जावंक की जाय तें तुका आसा कित्याक तो तुज्या वांगडा आसा तुका आनी कोण भाशेन जावची गरज ना आनी कोण कोत्ता तें परी तुका करूंक नाका तूं एक खेरीत व्यक्ती आनी देवाक जाय तूं तूंच जाल्लें मुछाची बिरांत आनीक एक बिरांत जी आमकां आसता म्हज्या देवाचो सो त्यो म्हजे वाटेन आसा मनशान म्हाका कितें करूं येता आमकां दुसऱ्याची मान्यता घेवपाची कित्याक संवय जावन गेल्या आनी वचोन एक आत्मींच केंसाची स्टायल कोत्तात आनी मागीर आमी पळयतात लोक पळयता जाल्यार ओ पूण वचोंक ना तर तूं जाणो कितें जाता कोणें म्हणटोच हें आत्वेंच इतिहास 5:29 म्हणटा आमी देवाची आज्ञा पाळूंक जाय न्हय मनशाची पावलू गेलेस्कारांक 1:10 म्हणटा जर म्हाका लोकां मदें लौकीक जावंक जाय आसलो हांव आतां स्वामी जेजू क्रिस्ताचो सीस जावचो नासलो वाव वाव दोब्रादान वाव आनी म्हज्या नांगा उबें रावन तुमकां सांगूंक जाता हांवें तोसवीत केली लौकीक जावंक जी म्हाका चड आवड आसली जर हांव तोसवीत करी लौकीक जावंक तेन्ना पाटी जेन्ना देवान म्हाका हें करूंक पयलेंच आपयलें केल्लें हांव म्हज्या जिविताच्या आपोवणें सोंसली पयच वचपाची आनी हांव आयज हांगा उबी रावपाची न्हय सो हितून लोकांचें निर्मण चोरता कित्याक तांकां सगल्यांची मान्यता जाय आनी त्यो कांय जाणांक पयलीं व्हड्यांतली बायज सरांक आपोवणें कोत्ता आमेन पळोवया जुवांव 12:40-43 म्हाका जाय ते वयर पड्ड्यार घालूंक म्हाका जाय तुमी हाची गंभीरतायेन नियाळूंक कांय लोक देवाची आज्ञा लेगून मानिना ती देवाक खोलायेन पासून वळखना ती फकत जिवीत भर इगोर्जे वतात आनी ती केदींच देवाची आज्ञा पालिना कित्याक तूं जाणय तूं तर एक मुलांतान क्रिस्तांव जाला आनी तुज्या इश्टांक नाका पळय तूं क्रिस्तांव जालोलो जाल्यार ते तुका जोमांतले भायर घालतले बरें आतां तूं चिंताय तूं चल देवस्पणी म्हूण तूं चिंताय आमचे परस तूं बरो म्हाका उगडास आसा म्हज्या इश्टांचो एक जोमो देवान म्हाका हें करूंक आपयल्या उपरांत म्हाका फकत जाय आसलें घरा रावंक अभ्यास करूंक आनी मागणें करूंक आनी धर्मीक जावंक नासली हांव फकत देवाक सोडून आनी कितें शिकोवंक करी आनी खुबशा हेर वस्तूंची म्हजी उमेद गेली हांव आदी कोत्ताली त्या वस्तू म्हाका करूंक नाका आसल्यो आनी म्हज्या जिवितान एक खरें आपोवणें आसलें आनी म्हाका उगडास आसा म्हजे कांय इश्ट म्हजेशी येताले आनी गंभीरतायेन म्हाका म्हणो जॉयस म्हाका फिकीर आसा तूं चड धर्मीक चालीन चलताय आनी ते क्रिस्तांव असले
ताका फिकीर आसली कित्याक तोच भीत कोत्ताली जे म्हाका दिसो देवाक जाय हांवें केल्लें, आमचे इश्ट केले, कुटुंबाच्या वांगड्यांनी आमकां भायर आयले. सो तूं सगळी कोत्ता ते मुखार कितें भोवतलीचें कोत्ची तर ताका तें बरें लागपाक. चलात, हांवें म्हणलां जो तूं सगळी कोत्ता ताचे मुखार कितें बदलेंच करशी तर तांकां तें बरें लागपाक ना. बरें हे ग्रांत पळय वर्स 42 12:42. तरी आसतना अधिकारांतल्या जायत्या जाणांनी ताचेर भावात दवरलो, पूण ते हे भायले दाखयनासले कित्याक तांकां फारिसांवाची भिरांत आसली. आपणांक देवस्थानांतले भायर घालीत म्हूण ते भियेताले, कारण देवाची मोहिमा परस मनशां मदले जोडलेले वडविकेची ते अदीक पर्वा कोत्ताले. हे अजापाचे न्हय, तांकां ताची वडवीक आसली म्हूण अदीक वडवीक. तुका तें अजाप लागना? लोक जांकां जाय आसलो, लोक जे जेजूक मानूंक सोदताले पूण ते लोकीक नासलेल्या, ते देवा सोशिले वावले आनी लोकांक खोशी केलो. तुवें चतूर रावूंक जाय की मनशाची भिरांत जी राज आनी ताबो तुजेर दवरूंक सोदता त्या विशीं चिंचावान भिरांती आसात. म्हजे कडेन आसात. हांवें आतांच कालचे रातीचो निरोप सोंपयलो. आजुनूय आयज सकाळचे हात लावंक ना, पूण जास्ती काडी नाका, म्हाका फकत 7 मिनीट उरल्यात. उणे जावपाची भिरांत, एकसूरपणाची भिरांत, नाकारणीची भिरांत, सोदपाची भिरांत, मोन्नाची भिरांत, चूक आदारपाची भिरांत. आपूण चुकलो म्हणून कितें वायट आसा? कितें वायट? पळयात, तूं प्रयत्न केलो मुनात हांव चुकलीं. गुणगुणू नाकात, मुनात हांवें चूक केली. तुजो न्हय सारकें आसपाक अशेंच अंक ओगले मेवतात. सारकें जावंक आमी नोकरे कोत्ता ते अजाप दिसता, आनी तूं जाणा आमी कित्याक कोत्ता तें? कोणूय जो खऱ्या प्रामाणीकपणाक वळखता ताका कित्याची कांय करूंक गरज ना. गरज ना तुवें लोकांक दाखोवंक तूं सारको म्हूण, कित्याक तूं आदींच जाणो तूं सारको म्हूण देवा बरोबर, आनी तूं जाणो तुका बरें जावंक जाय जर देव तुजो साक्षी आसा आनी तो सुटावे कोत्तलो. आनी ह्या भिरांती विशीं कितें त्रास, धुमालो, दास्ती म्हाका आवडटा जुआंव जेन्ना जेजू भितर सरलो वड्यान शिसा बरोबर आनी म्हटलें आतां हाचेर लक्ष दवर, चलात आतां पोलतोडया आमी. ताणें सांगलें ते खंय वेतात ते. चलात आमी पोलतोडया. तुमकां कितल्या जाणांक दिसता की देवान तुज्या जिविता वयर तुका कितें सांगलां दिवन वाट तुज्या फुडाराची? आनी ह्या वेळार तुजे कडेन कितें आसा घडयेक एक मोद, कितें रोकडेंच थंय उप्रासलें एक वोद वादोल मोद, आनी न्हय तांकां मोद मेवलें जेजू वऱ्याच्या तालाक न्हिदलोलो आसलो. आतां उत्तेजन ताचे कडेन कसो मेवत? बरें, हांव चिंताली आमी पोलतोडी वेता आनी आतां हें मोद आमकां जिवेशी मारतलें. तें गेलें आनी ताका उठयलें दोनी आमी बुडटात, दास्ती ना? आनी ताणें तांकां बँकरे म्हूण पाचारलें. जेरूल कांय वेर्स उपरांत ते दुसरे देगेर पावले. तूं जाणाय देव तुका दुसरे देगेर पावयतलो म्हूण. बरें, जायतेच तरेच्यो भिरांती आसात ज्यो मनशाक प्राप्त करूंक दिना, जे देवान ताच्या जिविताक थारायलां, पूण ते भाशेन जावची गरज ना. जर आमी शिकत आमचे दोळे देवाचेर आनी न्हय भिरांतीचेर दवरूंक, आमच्यान करूंक जातलें सगळें जे देवान आमकां करूंक आपयलां, तो आमचो मोग करता आनी ताचो मोग आमकां खात्री दिता. आमच्यान पुर्या विस्वासान मुखार वचोंक येता म्हूण फुडल्या वावराक आनी न्हय भिवन पाटी सरोंक. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रींत तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रींताक आदार दिलो म्हूण सांगताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची विनंती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.